बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी प्राचीन काळांत काळ सुरू करता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगाता आमचे 40 दिसांची भावार्थाची यात्रा सुरू जाता. आमचे डायोसिसीन ह्या फाटल्या 2 वर्सांक प्राचीन काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयचे भावार्थी प्राचिताच्या मनान चलून सांकवाळे गेल्या आनी प्राचिताचेंच मन आपणावन प्राचीन काळांत भितर सरल्या. हे चालू आसलेले मारामारेक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचें ना, पूण ताचो हेतू आमी आजुनूय पाळूं येता. जसो जेजू शुभ वर्तमान परगटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चाली वरवीं जेजूच्या शुभ वर्तमानाच्या गवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची कुशलकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक येता. प्राचिताच्या मनान ह्या पवित्र काळांत आमकां भावार्थाचे यात्रेकार कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, आयज आमी प्राचीन काळाचो पयलो आयतार मनयता, कोरेजमाचो पयलो आयतार. आनी जशे परी आमकां उगडास केला, ह्या निमाण्या वर्सांनी आमी हे प्राचिताचें मन धरून ही भावार्थाची यात्रा करताले. आमचेच फिरगोजेंतलीं कितलींशीं जाणां पोरूं जावं त्या आदल्या वर्सा जावं चलोन गोवा सावन सांकवाळे गेल्यात हे प्राचिताचें मन धरून. ह्याय वर्सा आमची थोडीं भाव भयणां गेल्यात, पूण आमी हे इगोर्जेंत आमचे फिरगोजेंत आयल्या प्राचिताच्या मनान आनी चडशीं जाणां आमी चलोन आयल्या. हें म्हाका दिसता, कित्याक आमी सांगलेले घरा लागीं सावन चलोन येवचें म्हूण आनी चलोन वेचें म्हूण. हेंच मनान धरून, प्राचिताचें मन धरून, दोनवणेचें मन धरून, द मायंड ऑफ सॅक्रिफायस, ऑफ पेनन्स एंड ऑफ फॉरगिवनेस, हीच कल्पना आमच्या मनान धरुया आनी हे प्राचीन काळ आमकां अदीक फायद्याचो जावंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमी मागुया. सगलीं बरोबर हात जोडून म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार म्हणीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सर पदवेदार देवा, वर्सान वरोस दोनवण करून प्राचीन काळ आमी भक्तीन समरमता. तिचे वरवीं जेजूच्या मर्द आनी पुनर्जीवनपणाचो गोट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेचो फोळ काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. नोये लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे सोस्ती लागीं म्हजो करार कोत्तां. तशेंच तुमचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या रचना लागीं, जावं ती सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयच्याय जनवरां तारवांतल्यान भायर सरलां आनी पृथ्वीचेर जेतात तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार कोत्तां, जिवे रचनेचो पोत्तून कदींच बुट्टेन नाश जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराच्या गोठण जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमचे बरोबर जेतल्या सगळ्या रचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार कोत्तां, ताची ही आसा खुना. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलेल्या कराराची खुना जावच्याक. हांव म्हजें दंडुबाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना पृथ्वीवेर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दंडुबाल दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रचने मदें करार केल्लो आसा, ताचो हांव उगडास कोत्तलो. आनी अशी आनीक कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळी जिवी रचना नाटाक जावची नात. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. सगळीं म्हणया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्यान कालांचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरूं आसा. आमचो जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. भागयोत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचो. वो मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो, तरी आसतना आमकां देवा सुरशीं पावोवंक तो एकूच फावट पातकाक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सैमा प्रमाणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या प्रमाणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो वणकोणीन आसलेल्या आत्म्यांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागां देव आजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना नोये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जमो उदका वरवीं वाटावलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारण दितोल्या पवित्र स्नानाची खुणा. ते कुडीचो बायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी कोत्ता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा काल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. देवाचें उतोरें.
हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moimão tuka somia. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोड्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोड्यांत रावलो आनी सोयतान ताका नाट्टालो. जनवरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुवावांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. Wakani tuka Krista. म्हज्या पुरबाईच्या भयणी भावांनो, आयज आमी प्राचीत काळाचो पयलो आयतार मनयताव आनी ह्या पयल्या आयताराक देवाचें उतर आमकां 3 वाचपां वरवीं मेळ्ळां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे तरेन देव नोआ ह्या मनशा कडल्यान आपलो करार बाकीत करता. आमी जाणो जेन्ना मनीस इतलो वायटाक सांपडलेलो, इतले वायट आदारतालो, देवान 40 दीस पावस घालून बुट्टी धाडली. पूण ताचे आदीं देवान नोआक सांगलें, तूं एक तारू बांद आनी ह्या तुज्या तारवान जोडयो मनशांच्यो, मनजातीच्यो, सुकड्यांच्यो सगल्यो जोडयो, संवसारान आपणे रोचला तितल्याच्योय जोडयो घेवन ह्या तारवान घे आनी ह्या तारवान तूं राव. आनी हे नोयेन कोत्तूच इतलो पावस आयलो, 40 दीस पावस. आमकां थोडे दीस जाले, 3 दीस जाले, अर्दे वरूच पावस आयलो. कसलें घोट्टान जालें तुमी जाणत न्ही. वयर पळयात, इगोजेचो पाटो स्प्रेयान गेलो, उबोन गेले. आतां घालपाक जायते त्रास आसात. हांगा प्लास्टीक घातलां, थंय पळयात, सगलें उदक भितर. 20 मिनटांचो पावस, इतलें लुकसाण जालें. ते वाटेन हांव रावता ते वाटेन घराचे सगळे नळे गेले फुटोन, थंय जालां लुस्कोण. आनी तुमचे घरा लागीं कडेन कितें कितें जालां जायत लुस्कोण. आनी 40 दीस पावस बांबडीनो म्हणल्यार कितें जावपाचें. बुट्टी आयली, सगळें नपयट जालें. ह्या तारवांत आसलेले देवाची रोचना आनी नोये आनी ताची फामील वाचली. आतां आयच्या वाचपान हो बॅकग्रावंड. आयच्या वाचपान देव नोयेक म्हणटा, हांव आतां बुट्टी बंद कोत्ता, पावस बंद कोत्ता आनी एक दोंडूबाल खुणा कशी, अ रेनबो. आनी आदल्या कोरारान बांबडीनो दोंडूबाल जर आसले देवाच्या कोराराची खुणा. इट वॉज अ सायन ऑफ गॉड्स कॉव्हनंट. दोंडूबाल सोंपेपणी बांबडीनो आतां आमी दोंडूबाल पळयना. हांव भुरगो आसतना जायते फावटी रेनबो येतालो. आनी रेनबो केन्ना येता, पावस आनी वत, पावस थांबता वत येता तेन्ना झुप करून 7 कलरांचे दोंडूबाल येताले. 7 कलर रेनबो. रेनबो हॅज गॉट 7 कलर्स. ही मातशी इन्फॉर्मेशनूय दिता तुमकां, कित्याक तुमी हांव नको जाणत जाल्यार. 7 कलर, 7 कोरांचे दोंडूबाल. आनी काय बरें दिसतालें. उदेंत तेकता वचता ते पर्यंत ताजे लेंथ कोणेच मेजूंक ना आनी कोणाचेर मेजूंक जायना. तातूंत दाखयता बावणीनो देवाचो मोगाचो कोरार. फ्रॉम लेंथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. म्हणजे आख्या संवसारार देव आपलो कोरार कोत्ता नोया वरवीं. आनी नोआ जालो देवाचो रूपकार, मनशाचो रूपकार देवा मुखार. देव आनी मनीस हो कोरार कोत्ता आनी नोआ जावन आसा representative of the whole human community, whole human race. हांव म्हणपाचो इवन द होल क्रिएशन. कित्याक ताच्या तारवान
जनवरां असलीं सुकणीं असलीं सगळें असलें. सो होल क्रिएशन देव करार कोत्ता आनी सांगता नोवाक ह्या फुडें हें पयल्या वाचपान आमी आयकलां हें गरजेचें ह्या फुडें हांव आनी केन्नाच बुट्टी धाडचो ना. म्हणजे हांवें मनशा कोणें हो करार केला सदां काल तो हांव पाळटलो. आनी खरेंच बाबडीनो देवान हो नोये कडल्यान केल्लो करार त्या उपरांत मोइजेसा कडल्यान तो कोत्ता आनी करार हे 10 मानामेंत दिवन माउंट सिनाय ह्या दोंगराचे 10 मानामेंत देवान मोइजेसाक दिले. आनी करार देवान मनशा कडेन केलो आनी सुपूर्ण करार बाबडीनो देवान केलो आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडून. सोरशेकी सुपूर्ण द मोस्ट परफेक्ट covenant between God and nature, God and man, God and creation was through his son Jesus Christ. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता काल बोल्लो तेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी ताणें जॉर्दान नदीन जुआंव बावतिस्ता कडल्यान स्नान घेतूच ताका अरण्यांत व्हेलो. आत्म्याच्या प्रेरणांत आत्म्यान ताका हे 40 दीस अरण्यांत व्हेलो आनी थंय देंवचार ताका नाडटा. 3 ताचे टेम्पटेशनां 3 ताळण्यो ताज्यो 3 आख्या ताळण्यांची सामरी कशी संक्षेप कसो ही 3 जेजूक ताळण्यो येतात. पूण कितें जाता ताळण्यो येतात कित्याक देव जेजू वरवीं आपलें देवपण आनी मनीसपण एक करता. देव कसो ताळण्योन देवाक येवंक जायना पूण मनीस कसो देव आपणाचेरूच हो अणभव घेता आपणाकूच. कशे तरेन मनीस ताळण्यो येतात मनशाक. आमकां ताळण्यो येतात की ना वायट करूनशें दिसता की ना दुसऱ्यांक दुखोवचें दिसता की ना तोंडांतल्यान मेळी उतरां काडची दिसता तो ना ह्यो ताळण्यो. पूण कितें घडटा देवा मदें जेजू मदें आनी आमचे मदें फरक जेजू ह्यो ताळण्यो मानून घेना. ह्या ताळण्याचेर जैत व्हरता. ह्यो ताळण्यो जेजूक पातोक करूंक दिनात आमकां दितात. आमकां तर वायट करूंकशें दिसता ही ताळणी जेन्ना आमी वायट करिना ताळण्याचेर जैत व्हरता. पूण वायट केलें जाल्यार आमी ताळणेन पडटा. आनी त्या पासत आमी जायतीं जाणां बाबडीनो ह्या ताळण्याचे गुलाम. ओळखून घेवया कसल्यो आमच्यो ताळण्यो कसलें आमचें वायट बगर तेंच कोत्ता आमी वायट कोत्ता जाल्यार आयच्या दिसा ओळखून घेवया. जिवीत बदलूंक वावरुया. हो कोरेजमाचो काळ जो आसा आमकां आमच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक परतून देवाशी येवंक परतून जेजूशी येवंक आनी हे तारवान आसलेलीं मनशां नोयेच्या तारवान आसलेलीं कशें हें नवें जिवीत बुट्टी काबार नवें जिवीत आमचें जियोंक आमी सुरू करूंक फाव. आयज बाबडीनो ही भावार्थाची यात्रा आमच्या गोंयांत जशी परी आदीं जाताली त्या नेटान जावंक ना. पूण थोडीं जाणां गेल्यात आमचे प्रतिनिधी गेल्यात. आमी ह्या आयच्या दिसा यात्रेचें मन दवरुया मरान दवरुया घरा लागीं. आतां वेतना चलोन वचुया मागणें करुया एकामेकाक आदार दिवया. सांजेचो आमकां सोयेक मेवता जाल्यार थोडीं शेजारी एकठांय जावन 3-4 घरां एकठांय जावन ही खुर्साची वाट करुया ल्हानशी खुर्साची वाट करुया. आयचो दीस भावार्थाचे नदरेन सारुया. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार मेळटलो. वायट जिवीत सोडून बरें जिवीत जियोंक आमकां कुरपां मेळटलीं. होच दीस न्हय पूण हे कोरेजमान भावार्थान वाडोवंक प्रिती मोगान जियोंक आनी कुरपेन वाडोवंक ह्या मिसान दोळे धांपून इलोगो तोगी रावून देवा लागीं मागुया. उबी रावुया
आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सतमानता देवाक सोरपोतवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभावलो आंकवार मोरी थावन सल्मलो पोंसला तकाल ताणे गोस सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमची मागणी करचो देवा मुखार खालतीकायेन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीत आनी शिकवणेन सुवर्तमानाचे गोवाय जावं तांचे चाली वरवीं भावात जियो यात्रेचे बोल जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कश्टवतेले पोरजेचे हुस्के समजूं आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सगळे गंभीरतायेन पालूं देवा लागीं मागुया. जेजून तालण्याचेर झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचे बोल पोलक्या वस्तू बुलोनात असले म्हूण दाखयले. आमी अशीच भावार्थान मजबूत जावं आनी बुलयतेल्या वस्तू लोबडोन खऱ्या देवाक सानिना जावं देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आयच्या दिसा ताळण्याचे जैत व्हरूंक आनी नवें जिवीत जिवंक तुजे कुरपेचो आदार आमकां दी आनी ही आमची पिलग्रिमेज ऑफ फेथ भावार्थाची यात्रा आमच्या जिवीतभर बरे भाशेन करूंक आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमचें जिवीत बदलूंक आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक आमकां तूं शिकोय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बलिदान सरपोतवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. उबी रावात. भोव पवित्र बापा निरपराधी जावनूय अपराध्या पासो तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सोरशी व्हरूंक सोमेस्ताच्या पातकाक लागून मेलो आनी ताच्या मरणाचें बलिदान हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिताव. ताच्या मरणाक आमची प्राचीत काळाची दणवण एकठांवन तुका आनी आतां आमची भेटवणी करताव आनी पातकाक मेल्ली नवे जिणेची मनशां कशीं जियेतल्या म्हूण तुका भास दिताव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व टायम तुका वाकाडूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव थीर बरवाशान ताच्या मोहिमे वोंदेड्यांक कोंतरेकताव देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिनी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बक्षरे मेळशाक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो गोट परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सर्व नारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखात समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगल्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीभोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भांबणीची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा समेस्ताची दया कोर म्हण आमी मागताव अंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतांक आमचे गोंयचे सान बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काळीन मानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासदाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमेन.
आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे सगळी बरोबर हात जोडून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली ताळण्यांतली आमकां निवार. वायट ताळण्यो येता तांतली आमकां काडून उडोय. बरें आमचें जिवीत कोर. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो वाशान अंतरेकता तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय, सर वाकनांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पडचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूं सिके कोटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जाका स्नान दितो जुआंव बावतिस्तान अरोड्यान वेलो, आत्म्यान ताका अरोड्यांत वेलो आनी ताका देंवचारान नाडलो, ताळणेन घातलो, पूण तो ताळणेन पडोंक ना. आमकां उत्तेजन दिवंक की आमी ताळणेन पडोना जावंक, ताळण्याचे गुलाम जायना जावंक. तोच जेजू आमच्या काळजांनी येता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आनी सगळ्या तरेच्या वायटांतली ताळण्यांतली आमी भायर सरतलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूडून रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूंक. कोळोड्यो फाल्यां सोमारा दीस
मार्ता फॉस मॉन्तेविला तिसऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. बुधवारा दीस जुलियस वाज मॉन्तेविला तिसऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. सोनवारा दीस जुझे डायस आग्नी पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 9 मॉन्तेविला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक सेक्टर 8 मोरोड 2. गेल्ल्या आयताराचें धर्मदान जाल्लें 8,170 रुपया. येता त्या शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आनी मीस सांजेच्या 5 वरांचेर. सदांचे परी सकाळचें मीस आसतलें. खुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक आनी मीस हाची तयारी करूंक सेक्टर 8 मोरोड 2. आयज 10:30 वरांचेर पॅरिश यूथ हाची जमात जातली. सांगला ते भाशेन आमी आयज वॉकिंग पिलग्रिमेज भावार्थाची यात्रे ह्या वर्साक थारायल्या. ती आतां म्हणल्यार सोंपल्या जावंक जाय सांकवाळे. पूण आमच्या दोर घोराब्यान आयच्या दिसा ही यात्रेचें मोन भावार्थाचें मोन आमी चालू दवरचें. ह्या दिसांनी आयताराच्या आयतारा आमी क्रिस्माच्या भुरग्यांची दोतोन घेता 4:30 वरांचेर. सगळ्या क्रिस्म घेतल्या भुरग्यांनी येवंक जाय. हांवें म्हाका खबर पावल्या की गेल्या आयतारा 2 भुरगीं येवंक नात दोतोनीक. म्हणटच अशें चलचें ना. कित्याक ही लागशिल्ली तयारी क्रिस्मांक आनी निबा दिनाकात. कोण सांगता हे कालच्या दिसा विचारतोच दोतोनी कित्याक येवंक ना. येताना वान तुटली ही. तुवें घरा वचून नवी घालून येवंक जायना आनी माय पाय कितें बोटां जेवता भुरग्यांची. धाडपाचें न्ही भुरग्यांक. कसली मांडावळ आमच्या घरांनी चलता, कसली शिस्त हे नियाळ करात. कसलो सिली एक्सक्यूज. वान तुटली ही. वान तुटली म्हूण घरा येतात आनी घराच रावतात. म्हणटच अशें चलचें ना म्हूण तुमकां आदीं फुडेंच सांगता. आमी आयताराची सकाळची सदांचे परी 2 मिसां आसतलीं. लोकांनी वांटो घेवंक येता आनी आमी सवकास सवकास जायत्या लोकांक मिसाक येवंक आमी आतां सुरू करतले. कित्याक आमकां वयर सावन आमच्या ऑथॉरिटीसान आमकां सांगलां की तुमचे सिट्युएशना प्रमाणे तुमच्यांनी आतां लोकांक मिसांत वांटो घेवंक सोयेक दिवचो. म्हणटच तुमकां सांगता आमी मांडावळ सांबाळटल्या. मांडावळ सांबाळटल्या. पूण आमी येवंक सोदतात मिसाक जाल्यार तुमच्यांनी आतां येवंक जाता. पूण सगल्यांनी येवंक जायना. म्हणटच सवकास 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 आमी आदले भाशेन आमची मिसां सुरू करतले. आनी उदीक करून आमच्या तरणाट्यांची संवय मोडल्या म्हूण आयकलां मिसाक येवपाची. व्हडलो हुस्को आमकां सगल्यांक तरणाट्यांक धाडचे. जाणटी येतात तांकां घरा लागीं कुडेक आनी कांय काम ना देखून ती येतात. पूण तरणाट्यांक न्हिदोवन दवरतात. तुमचीच घरांतली न्ही. तांकां मिसाक धाडची. आनी हे भाशेन आमी आमचो भावार्थ बरे भाशेन वाडोवचो. पूण सांगला ते भाशेन मांडावळ आमी सांबाळटले. कोणाक थंड जालां, जोर आयला आनी ल्हान भुरग्यांक आमी आजुनूय मिसाक हाडूंक परवानगी ना. 28 10 वाजता एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग ऑफ गिरी सांगोलदा कोऑपरेटीव सोसायटी आसतली गिरी पंचायत हॉलांत. म्हणटच हे जनरल बॉडी मिटिंगेंत सगल्यांनी हाजीर जावचें. तेच भाशेन गिरी कोमनिदाद आमकां सांगूंक लायता की ते जोड वांटलेले म्हूण तुमी कोमनिदादीन येवन ताची माहिती घेवची. बिरावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या उड्या वरवीं भावार थीर जाता. बरवासो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. तो जिवे आनी खऱ्या उंड्या जेजू क्रिस्ताक अदीक आमी भुकेवंक आनी ताच्या तोंडांतले दर एका शब्दान आमी जियोंक निर्मी म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर आसूं. पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार खुशाल आयतार सगल्यांक हांव देता. तुका आवडटा फादर.